तांकाचे पोस्टल बेल्टाचे सगळे येयलेले म्हाका फाटल्या दिसांनी मेळ्ळे. सो तांकां हांवें सांगलें आमी सीएमाक मेळया आनी एक निवेदन दिवया म्हणून. सो दोन विशय आसले. एक म्हटल्यार CRZान तेंचे खोपी जे आहात म्हणजे होडयो दवरतात ते खंय तरी टुरिजमाच्या जाग्यान आहात किंवा भाटकाराच्या जाग्यान आहात आनी कितलेशे पिढ्यान पिढयो ते फिशरमॅन्स आपले तो वेवसाय करून पोट भरतात आनी आयज खंय तरी CRZ कायदो येयल्या कारणान CRZचे येतात किंवा खंयचे कन्सर्न डिपार्टमेंट कोण येतात आनी ते मागीर डेमोलिश करतात मागीर नोटिसीस काडटात तांकां त्रास खूब जाता. सो तो एक विशय आसलो. आनी दुसरो विशय तेंचे जी सबसिडी आसली ती म्हणजे फॉर एक्झाम्पल डिझलाची सबसिडी ती 50,000 आसली पयलीं पूण गेल्या 3-4 वर्सांक ती 30,000 केली. सो तांकां ते डिफिकल्टी फेस जाताले. परत तेंची होडयो आसले होडयांची तांकां जे पयशे मेळटाले ते 10-15 वर्सां पयलींचे पयशे ते कमी जातले आनी आतां होडयांची कॉस्ट वाडल्या. सो तांकां ते रिलॅक्सेशन जाय आसलें बारीक बारीक इन्शुरन्स जावं आनी इतर गोश्टी आसले. त्या विशयाचेर तेंच्यांनी निवेदन आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर दिला आनी त्यांनी एश्युअर केला की येता त्या बजेटात हे सगळें तांकां करून दिता म्हणून. पूण हे जो व्हडलो फीश फेस्टिवल आनी हे ते सगळे जाता हे बारीक फीश फेस्टिवल पळय फीश फेस्टिवल कितें ते तूं आमच्या फिशरीज मिनिस्टराक विचार ते हांव काय सांगूंक शकना. पूण आमचे डिफिकल्टीज आनी तोय जाणा हेचेर मागीर आमी फिशरीज मिनिस्टराक उलयलो तोय म्हणूंक लागलो हे बजेटान घालूंक जाय आनी वाडोवपाक जाय कित्याक तोय तेंच्याच समाजाचो आनी ताका खबर आहा कितें ते एक्चुअल फॅक्ट कितें तो. सो तेकाय जाय आसलें हें वाडोवपाक पूण जो पर्यंत फायनान्स पयशे दिना तो पर्यंत तोय काय करूंक ना. त्या प्रमाणे सीएमान एश्युअर केला की ह्या बजेटाक ते हे करून एंटायर गोंयचे फिशरमॅन कोस्टल बेल्टाचे जितके आहा तितक्यांक ती सबसिडी आहा ती वाडोवन मेळटली. अनेक इश्यू म्हणजे कोस्टल बेल्टाचे सो तो इश्यू आसा टॅक्सीचो पार्किंग इश्यू स्वताच भायर काडटा मागीर तांकां टायम जावना म्हणटा टायमिंगेचो फाटल्या दिसांनी इश्यू जाल्लो तो टायमिंगेचो आमच्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान सॉल्व केलो. म्हणजे 2 मिनटां अचानक GMRान केली ती 5 मिनटां केली तेंची. आनी बाकीचो इश्यू आहा तो म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर आपूण स्वता अनावन्स करतलो. सो मेजर रिलीफ म्हणटा तो एंटायर टॅक्सीकर भाव आहात तांकां मेजर रिलीफ बेगिनात बेगीन गुड न्यूज मेळटली. सीएम ऑलरेडी अनावन्स करपाचो आहा. सो मातशें वेट एंड वॉच. म्हणजे ह्या असेंब्लीन करतले काय असेंब्ली सोंपता तुका कळटले डेट पूण बेगिनात करतलो आनी जे तेंचे डिमांड्स आसले टॅक्सीकारांचे जे डिमांड्स आसले ते मेजर रिलीफ मेळपाची शक्यता आहा बेगिनात बेगीन. गुड न्यूज फॉर टॅक्सीकार चपातीले सीझन सो बेगीन जाताले फुडलो सिजनूच परत आहा मरे. पूण आतां हे विदीन फ्यू डेज म्हणजे बेगिनात बेगीन मे बी असेंब्ली टायमारूय असू शकता किंवा त्याच्या उपरांत पूण बेगिनात बेगीन जातले. पूण गुड न्यूज टॅक्सीकारांक आसा. ओके थँक्यू.